Welcome to Garden of Glory. In 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 10, Paul writes to a young church whose faith, love and hope shine brightly. Their witness spreads far and wide, inspiring others to follow Christ with joy. थेसलोनिकरांक पयलें पत्र अवेस्वर 1 वळी 1 ते 10. नोमान, पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ, देवा आमच्या बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा ते थेसलोनिकेचे पवित्र सभेक नोमान करतात. देवाची दयाळाय आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. पावलूचो देवाक दिनवास. थेसलोनिकारांक शाबासकी. थांबोनासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांच देवाक दिनवासतां. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट करून मोगान तुमी वावुरल्यात आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूचेर भरवंसो दवरून तुमी थीर रावल्यात. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमी देवाचे अपुरबायेची आनी ताणें तुमकां आपली जावंक विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणो. आमी तुमकां शुभ वर्तमान परगोट केलां. तें फकत उतरांनी न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान केल्ल्या खुणांनी. त्या वेळार ह्या संदेशाची आमची पूर्ण खात्री आमी तुमकां दाखयली आनी तुमच्याच बऱ्याक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणोत. तुमचे पाळयेन तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदां मदें पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियेंत आनी आखायेंत सगळ्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाल्यात. होय, तुमचे कडसून सोम्या विशीं संदेश गाजोत गेलो. फकत मासेदोनियेंत आनी आखायेंत न्हय, पूण सगळे कडेन तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण खबर पावली. देखून हाचे विशीं आमी कितेंच सांगची गरज ना. तुमी कितलो बरो येवकार आमकां दिलो आनी जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करचे खातीर कशीं तुमी कुड्या देवांक सांडून देवाशी ओळोन आयल्यांत हे विशीं तोच लोक उलोयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी स्वर्गार थावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. तोच जेजू आमकां येवचो आसा त्या क्रोधांतली निवारता. Paul begins with gratitude, thanking God for the Thessalonians' work of faith, labor of love, and steadfast hope in Christ. Even in hardship, they received the gospel with joy given by the Holy Spirit. Their faith became an example, sounding out like a trumpet across the region. They turned from idols to serve the living and true God, and they wait with expectation for Jesus, who rescues us from the coming wrath. This passage calls us to live with the same vibrant witness and hopeful anticipation. Let us pray. Father, we thank you for the example of the Thessalonians' faith, love, and hope. Help us to receive your word with joy, to live courageously as your witnesses, and to wait eagerly for Jesus, our Savior and King. May our lives shine brightly,
drawing others to your grace. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.